नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि होकार तुमकां सगळ्यांक आणि एक एपिसोड घेवन गजालीचो. आयच्यो गजाली म्हाज्या खातीर खूब खास आसा कारण अशे म्हाजे कडेन गेस्ट आसा आयच्या ह्या गजालीन जांकां हांवें अप्रोच जेन्ना केलो ताका खास रिजन आशिल्लें. कितें रिजन आशिल्लें थोड्या वेळान सांगता तुमकां. बट एक रिवॉल्युशन जालें आनी आमच्या प्रत्येकाच्या हातान एक नवीन विश्व आमचे कडेन येवपाक लागलें. तो म्हळ्यार मोबायल आमचे कडेन आसा आनी मोबायलाचेर आमी प्रत्येक जगातल्या खंयच्याय कोनशाक आमी पावपाक शकता, जाय ती इन्फॉर्मेशन आमकां मेळपाक शकता. आमकां कितें आसतलें, द फर्स्ट फिल्म इंडियन सिनेमाचें पयलें फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 ह्या वर्सा रिलीज जालें. ताच्या नंतर टॉकी फिल्म आयलें एंड देन आमच्या गोंयान सुद्दां पयलें फिल्म 1950 मोगाचो आवडो आनी अशी फिल्म्स जायत गेली. बट आयचें जें जग आसा तें आसा डिजिटल वर्ल्ड. डिजिटल वर्ल्डान जायती नवीन एक क्रांती घडयली म्हणपाक शकता. जायते नवीन फिक्शनल, नॉन फिक्शनल जायते आमकां स्टोरीज पळोवपाक मेळटा. सेक्रेट गेम्स पळयले किंवा अशेंच नॅटफ्लिक्साचेर किंवा बाकीच्या सगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर आमी जायती मुवीज पळयता. यूट्यूब अशेंच एक माध्यम आसा आनी यूट्यूबा वयल्यान जायते अशे वेब सिरीज आमी पळयतात जे आमी एन्जॉय करतात, आमकां लायक जातात. 2004 वर्सा एक असो ॲप आमच्या मदीं आयलो जो आमकां सगळ्यांक एक कनेक्ट करपाक लागलो. आमच्या इंडियेन तो 2007 किंवा 8 ह्या टायमा वयल्यान सुरू जाल्लो पॉप्युलर जावपाक. इट इज कॉल्ड फेसबूक आनी डिजिटल वर्ल्डा कडेन एक नवीन वळख आमची जाली. आयज ह्या डिजिटल वर्ल्डा खातीर आमी आख्ख्या जगा कडेन पावपाक शकता. प्रत्येकाचो आवाज, प्रत्येकाचो टॅलंट. एक टायम आशिल्लो की फिल्म करपाक इतलो बजेट जाय, इतले पयशे जाय, अशें जाय तशें जाय, हो सगळो एक कॉन्सेप्ट आशिल्लो. आयज तें उरूंक ना. गांवांतल्यान किंवा शारांतल्यान जायते भुरगे भायर सरता आपलो टॅलंट फुडें दाखोवपा खातीर. अशाच डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर गोंयचो एक वेब सिरीज जो म्हाका पर्सनली खूब आवडलेलो एंड म्हाका दिसता आख्खे गोंयकार जे भुरगे आसा कोंकणींतल्यान हो वेब सिरीज आमच्या मुखार आयलो आनी ताचें नांव आशिल्लें द मालकिराज. आतां मालकिराज कित्या खातीर आनी ते सगळे जाणां घेवया, पूण ताच्या पयलीं आमच्या स्टुडियोन जे मालकिराज आसा तांची आमी वळख करून घेवया. आमच्या वांगडा ह्या मालकिराज जे वेब सिरीज आसा ताचे डिरेक्टर, रायटर, एडिटर, एक्टर बॅनर सिल्वा आमचे बरोबर आसा. नमस्कार, येवकार तुका. तशेंच आमचे मदीं आसा एक्ट्रेस ह्या वेब सिरीजाचे मयुरा फळदेसाय. वेलकम टू द शो. एंड सिनेमॅटोग्राफर DOP जाका म्हणटा आमी चिराग नायक आमच्या बरोबर आसा. एंड आमच्या बरोबर आनी एक एक्ट्रेस आसा उज्वला पेडणेकर. एंड परत एक फावट येस तुमकां सगळ्यांक येवकार आमच्या ह्या शोन. वी स्टार्ट विथ बॅनर. बॅनर, जशें हांवें म्हळें की मालकिराज हे सिरीजाचें नांव आसा. आमच्या गोंयान मालकिराज म्हणटा कोण मस्ती करता ताका मालकिराज म्हणटा. सो वाय मालकिराज? पयलीं सद्या हांव प्रुडंट मिडिया आनी सचिन सुर्लेकराक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी आमकां एक संदी दिली आमचे जे कॉन्टेंट आसा ते आनी चड लोकां कडेन पावपाक. बिकॉज प्रुडंट इज वन ऑफ द मोस्ट व्यूड चॅनल इन गोवा. सो तुमकां देव बरें करूं. ओके, सो कमिंग बॅक टू द क्वेश्चन. मालकिराज बेजिकली आमची आयडिया आशिल्ली की आमी एक कॉलेज लायफ दाखयतले म्हूण. सो कॉलेज लायफान जो मनीस चड मस्ती करता ही इज बेजिकली कॉल्ड एज अ मालकिराज. सो पयलीं आमकां टायटल मेळनासलें. सो पयलीं द सिरीज वॉज बेस्ड ऑन इंजिनियरींग. सो तेन्ना आमी नांव चिंतिल्लें दिवपाक की खाजिनियरींग म्हणून, बिकॉज इंजिनियरिंगान सगळे खाजी चलता. बट मागीर एज रायटींग प्रोग्रेस, लायक इम्प्रोवायजेशन जालें, द बिजनस आयडिया केम इन टू द पिक्चर. सो फ्रॉम इंजिनियरींग वी शिफ्टेड टू कॉमर्स आनी सो मागीर आमी नांव इवेंच्युअली डिसायड केलें की मालकिराज दवरतलें म्हणून. बट ह्या तुज्या सिरीजान ओके सगळ्यांनी पळयलां आसतलें, जायते जाणांनी पळयलां. गोश्टी खूब अनएक्सपेक्टेड थिंग्स सुद्दां बरोवचे. बट मालकिराज दवरपाचें आतां आनीकूय कितें नांव दवरूं शकता आशिल्लें, पूण मालकिराजूच कित्याक? कित्याक ओवरऑल मागीर फूल सिजन पासून टोटल 4 सिजन आसतलीं. सो एज यू प्रोग्रेस कोण तरी एक मनीस आहा जो सगळ्यान चड मालकिराज जातलो. ओके, सो यू हॅव युअर प्लॅन्स. ओके, सो दीस वॉज द सीझन 1 आनी सीझन 1 5 एपिसोड्स तांच्यानी रिलीज केल्या. हाव इट स्टार्टेड, लायक वेन इट स्टार्टेड एक्चुअली? पयलीं आमी बिफोर मालकिराज आमी रेनबो म्हणून एक वेब सिरीज केलोली. इट वॉज द फर्स्ट गोवन वेब सिरीज. सो ती सिरीज आमी करता तेन्ना आमकां आफ्टर रिलीजींग आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो एंड लायक वी वर वेरी हॅपी. सो आफ्टर दॅट आमी चिंतलें की रेनबो वॉज मूव ऑन अ फील गूड जॉनर. सो आमकां आतां कॉमेडीन कितें करपाक जाय आसलें. सो वी डिसायडेड की आमी एक कॉमेडी सिरीज करतले. आनी दत्तेज आसा, ही वॉज अ टीचर इन दामोदर हायर सेकंडरी स्कूल. सो ताणें आमकां अप्रोच केलें लायक ही वॉन्टेड टू बी अ पार्ट विथ अस बिकॉज ही लायक्ड आवर कंटेंट वेरी मच. सो आमी बसले एक दीस आनी उलोवपाक लागले की वॉट कॅन वी कम अप वीथ.
सो आम्ही डिसाईड केले की कॉलेज लाईफ दाखवूया अँड विल शो ऑल द मस्ती द फन दॅट वी हॅव इन कॉलेज. ओके ओके. सो स्टोरी मूव्स अराउंड 4 फ्रेंड्स or 5 फ्रेंड्स, Yes. ताजे बाकीचे फ्रेंड्स असतात. मयुरा, वॉट इज युअर रोल इन दीस? हांव लायक फूल ऑन फेमस कॉलेज गर्ल अशें दाखयला एंड लायक एवरी वन इज ट्रायंग टू अप्रोच मी बट आय फॉल इन लव विथ वन इनोसंट गाय दॅट्स ऑल अबाउट मी. एंड लायक सगळी जाण लायक इवन DJ कसो दाखयला लायक ही इज ट्रायंग ऑन मी, एवरी वन इज ट्रायंग ऑन मी. शूट करता आसतना कसो कितें एक्सपिरियन्स आशिल्लो? I was so very scared for shoot because like I had to go in my college postings and everything and back for shooting, but Banner made it very easy for us. Like he was spoon feeding everyone. Like here asa script asa, just come do your work, go. Like he used to tell kide costume kenna galop kide kai, he used to give us everything in detail. So it was very easy. And Chirag, obviously thousands of retake, he is very calm. Like no matter how many retakes you take, he'll be calm. And later when it's pack up time, then he'll be like, no, asha kele tasha kele. But शूट चालू असताना सगळे ओके. yeah, only because of सगळेच this तुम्ही two. कॉलेजीन सगळेच कॉलेजीन आसा? दत्तेज इज अ Ajay. प्रोफेसर. प्रोफेसर. आणि ताजो रोल कितें आसा? ही प्लेज DJ. DJ. ओके. The guy who hits on everyone. ओके ओके. वो जो बाईक चलयतात. No, actually he is very different in real life. Like he is very ताजो कॅरेक्टर आसा तो इन रियल लाईफ खूब डिफरंट आनी तो प्ले करता पळय सिरिजान तो खूब डिफरंट. सो इट वॉज लायक व्हेरी कॉन्ट्रास्टिंग. हे क्वेश्चन आशिल्ल्या लोकां खातीर की ओके आता रियल लायफान ना ताजे फॅमिलीन पयलीं नोट करपाक जाय, डावट घेवं नाका. ओके. बट येस, जेन्ना फ्रेंड्स मेळोन अशें कितें करता तेन्ना आनीक मजा येता सारकें न्ही. सो चिराग, एज अ DOP खुबश्यो येस डिरेक्टर एक गोष्ट सांगता, एक्टर एक गोष्ट करता, पण एज अ DOP म्हणून एक फ्रिडम आसता जातूंत तूं चड कितें तरी नवीन करपाक शकता, नवीन कितें तरी दाखोवपाक शकता. ह्या सिरिजा कडेन पळयतना तूं कशें कितें स्टार्टींग पळयल्लें आनी मागीर जेन्ना इवेंच्युअली शूट सुरू जालें कितें टेक आशिल्लो तूं? सो स्टार्टिंगी फ्रॉम स्टार्टींग बॅनर एक दीस म्हाका येवन सांगतालो की तेजे कडेन एक आयडिया आसा म्हणून अबावट अ सिरीज, नॉट अ सिरीज, अ शॉर्ट फिल्म. सो आमी चिंतल्यान म्हाका आवड आशिल्ली फोटोग्राफी, नॉट एक्झॅक्टली विडियोग्राफी. सो हांवें एक फ्रेंडाचो क्लॅरी आसा तेजो कॅमेरा बरो केलो आनी वी मेड अ फर्स्ट शॉर्ट फिल्म अँड वी फिनिश द शॉर्ट फिल्म लायक इन अ सिंगल डे. एक दिसान अरावंड 11 स्टार्ट केलें आनी 5 सोंपयलें. दॅट वॉज द स्टार्ट ऑफ एवरीथींग, द होल थिंग. सो तेन्नाच्यान आमी तो आमचो चॅनल स्टार्ट केलो, इथरियल प्रोडक्शन. तूं हांव फ्रॉम द बिगिनींग आसा. बिगिनींग म्हणजे इन कॉलेज डेज ऑर इन कॉलेज, इन द College days. फर्स्ट First इयर. year. फर्स्ट इयर, हय. 11? The first, no, sorry. The First series year, thing first started year. from the. We know each other from 11th standard. आमी तेन्नाच्यान अशें उलोवप आमकां. सो आमचे म्युच्युअल हे अंडरस्टँडिंग आसतालें. बरें आशिल्लें. ओ सो यू स्टार्टेड विथ युअर शॉर्ट फिल्म? शॉर्ट फिल्म. ओके. देन सो तेन्ना म्हाका कांय एक्सपिरियन्स आसलो, सामको नूब आशिल्लो हांव आनी कांयच कळनाशिल्लें. लायक हांव विडियोज पळयतालो रँडम अबावट अदर क्रिएटर्स, ते कितें करता तेंच्या फॉलो करतालो हांव. सो एज टायम प्रोग्रेसीस म्हाका मातसो एक्सपिरियन्स येत गेलो आनी बॅनर सुद्दां आमचें कॉर्डिनेशन बरें आशिल्लें न्ही, बिकॉज आमी पयलींच्यान फ्रेंड्स आशिल्ले. सो इवन लायक म्हाजी कितें शॉर्ट्स रॉंग जाली तो म्हाका इम्प्रोवायज करपाक हेल्प करतालो. सो आनी मालकिऱ्याक येयले तेन्ना आमी मागीर मातशें एडवान्स केलें, मातशें गिम्बल एक परचेज केलें आमी. ओके. या प्रोडक्शन व्हॅल्यू वाडलो. हय. पयलीं आमी जेन्ना स्टार्ट केलें पळय द फर्स्ट फिल्म वन लायफ, तेन्ना आमी आमचो तो एज मेन्शन क्लॅरीचो कॅमेरा बरो केलो एंड आवर फ्रेंड्स वर लायक व्हेरी सपोर्टीव. तेन्ना आमकां एक्स्ट्राज बी कोण जाय न्ही, ते रोखडेच येताले. सो तांचे खातीर हांव म्हणपाक येता की बिकॉज तांणी आमकां सपोर्ट केलें म्हणून आज आमी मातशें कितें करपाक शकले. स्टार्ट पण. हय, स्टार्टींग बिगिनींग तेणी आमकां सपोर्ट केला आनी Okay, अजूनय even करता. बट tripod. टॉकिंग अबाउट दीस सिरीज, कितें आशिल्लें तकलेन पयलीं? तकलेन हांवें खूब सिरीज पळयता न्ही, सो एक बेजीक आयडिया आशिल्लो कशें शॉर्ट घेवप. बिकॉज प्रिवियसली आमी कितें कितें रॉंग करताले, लायक प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन द थर्ड ऑफ द फोटो टू फॉर अ बेटर फ्रेमींग. तशें आमी चिंतलेलें. मागीर न्यू शॉर्ट्स आमी इनोवेटीव ट्राय करपाक मेळटा गिम्बलान, त्यो ट्राय केल्यो आनी त्यो आतां तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो ह्या सिजनान. Next season 2. We'll talk about that, but yes, going to next actress. उज्ज्वलाक म्हाका दिसता सगळे जाण चड बर्थडे विकिपीडिया म्हणून वळखता आसतले, बिकॉज ताचेर इंस्टाग्राम म्हाका दिसता बदललो आसता विथ बर्थडे पोस्ट. बट फ्रॉम बर्थडेचे रिसर्च टू दीस एक्ट्रेस फील्ड कशें कितें जालें? म्हाका पयलीं कांयच खबर नाशिल्लें. दत्तेश म्हाका पयलींच्यान वळखतालो, हांकां हांव मागीर मेळ्ळा. सो दत्तेश म्हाका कॉलेज स्कुलांतल्यान असो वळखतालो आनी
लायक इव्हेंट बीन खूब केला, इव्हेंट चिटले बीन तितून आशिल्ले न्ही हांव. सो तेणें एक दीस म्हाका मेसेज केली, तूं फ्री आसा काय म्हणून. हय म्हणलें. एक वेब सिरीज आसा म्हणपालो, एक बारीकसो एक शॉर्ट आसा म्हणपालो, येतलें तूं जीसीन. हय म्हणलें येता म्हणलें. ओके म्हणलें येता. म्हाका इतलें हें खबर नाशिल्लें आनी म्हाका कोणी आसतलें म्हणून कळ्ळें. जेन्ना हांव आयलें आनी हेंकां पळयलें आय वॉज शॉक. आय लायक हांव फायनली मालकिरादान पावलें. आनी मागीर तो हेजें स्टार्ट जालो. मागीर आमी मेळटालीं आनी खूब सामकें बेस्ट अशें टीम फूल बेस्ट आसा. कोण अशें लायक सामकी आपली फॅमिलीच शी जाल्या. आमचीच फॅमिली सगळी. आतां केन्ना काय आमी रावता, केन्ना काय आमी आतां दुसरो शूट करता, केन्ना आमी परत मेळटात. फूल आमचें बरें आसा. आनी म्हाजो रोल म्हणल्यार फर्स्ट सिजनान म्हाजो असो आशिल्लो की म्हाका डीजे आवडटालो आनी आय वॉज वेटींग फॉर दॅट ऑपॉर्च्युनिटी. आनी तो कोणा लागून तो आयलो ऑपॉर्च्युनिटी. आनी मागीर ते ब्रेकअप, मागीर परत ते आउटकम तेजे कशें कितें जालें तेजे वयल्यान तो सीझन 1 हें जालो. आतां सीझन 2 म्हाजें मेन आसा भितर. ओके. आतां कळटलें तुमकां. इतलात की सीझन 2 ताजे मेन आसा. ओके. बट कमिंग बॅक टू बेनर तुजे कडेन एक क्वेश्चन आशिल्लो. जेन्ना आमी ओके तुमी सगळे जाण कॉलेजीक आसा, सगळे जाण शिकतात, बट आय नो कारण बेनरची फॅमिली इज इन टू फिल्म इंडस्ट्री. सो जेन्ना तूं बरयतालो ही स्क्रिप्ट तेन्ना तकलेन कितें आशिल्लें एंड म्हणजे जे आमकां पळोवपाक मेळटा ते सारकें तीच स्क्रिप्ट बरयल्ली ऑर इम्प्रोवायज जालें. आनी नेक्स्ट क्वेश्चन वील बी तूं बरयतना कास्टिंग तकलेन आशिल्लें काय कितें बरयल्लें? ओके. सो आफ्टर रेनबो आमी ते एक गुगल फॉर्म रिलीज केलें ऑन वीच कोणा इंट्रस्ट बी आहा टू बी अ पार्ट तांणी फील करपाचें. सो वी गॉट लायक मेनी एंट्रीज. वी वर हॅपी विथ द एंट्रीज. ओके. आनी हांवें स्टार्ट केलें बरोवपाक. सो इन रेनबो हांव एक नर्ड टायप कॅरेक्टर प्ले करतालो. सो आय चोज नॉट टू प्ले द नॉर्ड कॅरेक्टर दीस टायम. सो एक नॉर्ड आसलो हू इज अ नर्ड. मागीर रवी आहा कायतू हू इज लायक सगळी खाजी करता दीसभर. मागीर डीजे आसा हू इज लायक फ्लटिंग विथ एवरी वन. आनी पाकलो हू इज लायक द बॉस. सो हे 4 कॅरेक्टर आशिल्ले. आनी चल्या मदीं आय न्यू दॅट मयुरा इज दे बिकॉज ताणें ते गुगल फॉर्म भरिल्लें. ओके. ओके. आनी मयुरा इज माय इज अ स्कूलमेट. ओके. शी इज 1 year सिनियर टू मी. सो हांव ताका लायक आय न्यू हर लायक कॉलेजीन आशिल्ले इवन शी न्यू मी स्कुलान आशिल्ले. एंड शी इज ऑल्सो लायक फ्रेंड ऑफ चिराग. सो जेन्ना ताणें ते गुगल फॉर्म भरले म्हाका दिसलें की ओके शी चिराग वेरी गूड फ्रेंड. सो ते येतले. आनी हांवें चिरागाक सांगलें हांवें मयुरान भरला आमी ताका घेवया. मागीर चिरागान म्हाका म्हणलें हां ओके. आनी चिरागाक दिसलें की शी इज माय वेरी गूड फ्रेंड बिकॉज वी आर फ्रेंड फ्रॉम स्कूल. म्हणल्यार ओके. आनी आमी मयुराक डन केलें. ताका विचारूं बी कांय ना. म्हाका दिसलें हां ओके येतले शुअर येतले. फूल ताजो रोल बरयलो. आनी ईशाचो रोल वॉज ऑल्सो फिक्स्ड फॉर ईशा ओनली. लायक ईशाचो आनी मयुराचो तांकां दोगांयकूय तकलेन धरून बरयल्लो. सो जालें. आनी आफ्टर दॅट आमी स्क्रिप्ट जाली. सो लकीली जेन्ना आमी तांकां सांगलें की शूट सिरीज करता वेब सिरीज शी अग्रीड. नाजाल्यार आमी बट एक बरी गजाल नॉर्मली कितें जाता आमी ऑडिशन घेता आनी सोदता. हांगासर एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा. फ्रेंडशीप करा तुमकां रोल मेळटा. एक सिंपल फंडा आसा. येस बट ऑन सेट आफ्टर सुरू जाले उपरांत इम्प्रोवायजेशन जातालें ऑर कशें कितें? हय खूब. जेन्ना हांव बरयता चोय तेन्ना हांव फूल सिनेमाटोग्राफी बीन ते एक्सपेक्टान चोयना. सो आय नो हाव द सीन इज गोइंग टू गो. जेन्ना आमी शूटार पावता तेन्ना पयल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन सारकें आसना. बिकॉज आमचे सेट बी काय आसता ऑन लोकेशन वचून करता. मदीं वत पडटा. सो बंद जाता, ओवर एक्सपो जाता, अंडर एक्सपो जाता. सो इवन आमी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कोताय. समटायम्स इवन द एक्टर्स आसना. लायक देर इज अ एक्टर हू इज सपोज टू बी दे आनी तो आसना लायक येस आमकां कॉलेज आय कॅन्ट डू एनीथिंग. कितें तरी एपिसोड जाला आमकां तो एपिसोड घेवपाचो. कितें जालें कितें जालें मयुरा कितें जालें सांग? Nothing. I'm the person who always shows up late. Oh. So we start off without her and we modify the scene in such a way की she was not even a part of that scene. Like final पळयतना तुका दिसपाना की ओके ते आसपाक जाय आशिल्लें. ओ अशें सीन केले. बट तापोवणी पडटाली तुका मागीर? Not really. सारकें खरें सांग. No. आमी कशें सगळ्यां मजेत हें करताले, हासत खेळत आसता. बट एट टायम्स हासत खेळता लागून कितें जाता लायक वी कॅनॉट शूट मोर न्ही. ताका लागून लायक
बॅनर आनी चिराग प्लॅन करता नाव तांकां आतां डायरेक्टली तापोवपाक शकना सगळ्यांक सो दे फायट व्हडले व्हडल्यान आमी एकामेका हो सो ते प्लेन असताले Yeah. एकामेकाकडे. एटमॉस्फियर सेट जाता की आता सगळ्यांक बॅनर serious तापता तापला. चिरागाचेर आता बट तेमी आणि प्लॅन ball. करता आमी तूं हांव तुजेर तापता तूं तेजेर तापताय सो तेमी प्लॅन करता बट सीझन 2 कितें जातलें तांकां आतां खबर आसा तुमी बट लेट कित्याक आतां सीझन 2 हांवें न्यू हें केला समज वी आर लिव्हिंग एट 8:30 न्ही हांकां 8 o'clock म्हणून सांगता ओ सो बाय 8:30 ते पावता सगळे बट लेट कित्याक जातालें नॉर्मली पोस्टिंग्स आय स्टडी इन होमिओपॅथी कॉलेज सो सकाळचे पोस्टिंग्स आसता हॉस्पिटल अटेंड करप आसता सो लेक्चर बाकीचे सगळे एडजस्ट करताले तुका सगळे हय ओके ओके ऑन सेट तुजो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो कितें आशिल्लें म्हणजे शूट करता आसतना जायते भुरगे तूं म्हणटा तशें एक एकदां परफेक्ट शॉट मेळना तुमकां दोगांयकूय क्वेश्चन आसा एकदां परफेक्ट शॉट मेळना किंवा बिकॉज ऑफ ओवर एक्सपोज किंवा बाकीच्या सगळ्या गोष्टी टॅक्निकल गोष्टी खातीर शॉट एक एकदां त्या टायमार एक्सपिरियन्स कसो आसतालो तुजो ऑर एनी फनी इन्सिडंट जर तुका याद जाता जाल्यार सो आमी मोस्ट ऑफ द टायम आमी एज अ फन एक्सपेक्ट शूट करता लायक आमी प्रोडक्शना हावज लायक एज अ इनकम सोर्स अशें ते एक्सपेक्टान शूट करना सो आमी मेन आमचो कितें आसता पर्सपेक्टीव की शॉट बरो येवपा जाय एक एकदां तुमकां एक्टर्सांक समजोवपाक टायम लागता एक्टर्स न्यू आसता न्ही सो आमकां खूब टेक लागता सो आमी अंडरस्टँड जावन घेता की बेश्टे तापून आनी नर्वस जाल्यार आमी तांकां आनी टायम लागतालो इवेंच्युअली सो वी रिमेन काम म्हजें एक हें आसा की हांव डायलॉग सांगता तुका बिकॉज हांव प्रिवियसली धाडटा स्क्रिप्ट सगळ्यांक कोण वाचून येना दॅट इज डिफरंट डावनलोड सुद्दां करना डावनलोड सुद्धा करता रेंजूच मेळना मागीर हांगा येवन डावनलोड करता मागीर सोदता पेजीस सोदता एक्सक्यूज एक ताणें दिला तो रेंज मेळना हय आमच्या थंय रेंज आसना सारकी ओके सो हांव स्टार्ट जालें न्ही शूट सो डायलॉग सांगता पयलीं तुजो डायलॉग आनी आय गिव यू लायक 5 minutes आनी आफ्टर दॅट रोलिंग एक्शन कट रोलिंग एक्शन टायमच दिना चिंतपाक मागीर ते सगळेच विट्टा बट नायस एक गोश्ट जेन्ना टीव्हीचेर असो कितें टॅलंट आमकां खास करून जे कॉलेजीक वचपी कारण एक टायम असो आशिल्लो जेन्ना कॉलेजीक वचपी भुरगे तांचे कडेन टॅलंट आसतालो बट प्लॅटफॉर्म नासतालो दाखोवपाक एक आज स्थिती बदललेली आसा आनी तुमकां प्लॅटफॉर्म आसा जाय तितलो टॅलंट दाखोवपाक शकता अँड तुमचे कडल्यान बट म्हाका दिसता जो मेन एक्टर आसा तुमचो DJ तो ट्रेंड आसा ना ही इज नॉट ट्रेंड एज सच बट तो मॉडलिंग बी करता आनी ही इवन टूक पार्ट फॉर इंडियाज फॅशन आयकॉन आनी ही वन द मिस्टर फोटोजेनीक बट एक्सप्रेशन वायज म्हाका दिसता सगळ्यात चड ताजेर खूब फोकस केल्लो आसा आनी ताणें बरें कामूय केल्लें दिश्टी पडटा कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू हिम उज्वला एक कारण इन रियल लायफ तुका सगळे जाण वळखता आमी वळखता हांवूय वळखता आनी जेन्ना स्क्रिनाचेर पळयता तेन्ना सुद्दां तुका उज्वला अशेंच आसा रियल लायफान हें दिश्टी पडटा रोलाचेर चड काम करचें पडलें ऑर आसा तशेंच वचून उबें राव आसा तशेंच वचून तशें काय ना काय सारकें जातालें. काय डिस्क्रिप्शन दिवंक ना तुका बाबा अशें करपाक जाय तशें करपाक जाय किंवा एक्सप्रेशन वायज किंवा ना म्हाका गायड करताले दोगांय सारकें Okay. सांगताले कशें कितें करपाचें आनी मागीर जातालें तशें तशें फूल रोल हांव तशेंशें ना बट खंय तरी आसता घालता म्हाजें कितें तरी पूण म्हाका सांग मदींच तूं खूब इंटलेक्च्युअल गोश्टी करपाक लागता इज इट रायट सो हें ताका दिवपाचें कारण कितें आशिल्लें तो पार्ट एक्चुअली हांव पयलीं उज्वला वळखनाशिल्लो आफ्टर शी केम इन टू द सिरीज हांव ताका वळखपाक लागलो सो जेन्ना आमी शूट करपाक लागले तेन्ना कळ्ळें अरे बाबा रॉंग मनशाक रॉंग रोल दिलो आतां सीझन 2 ताचो रोल सारको आसा ओके म्हणजे आफ्टर नोईंग हर तुवें रोल करपाक सारको सुरू केलो विच इज गुड अगेन ओके सो आफ्टर दॅट जेन्ना हे रिलीज जाले जेन्ना युट्यूबाचेर आयले कारण गोंयान पयलींच खूब कमी सिरीज आसा अशे यूट्यूब सिरीज आसा तातूंत तातूंत मालकिरात जो म्हाका दिसता आतां सगळ्या युथान मेरेन पावलो आसा बिकॉज ऑफ इट्स कंटेंट जो कॉन्टेंट वायज कॉलेजींतलो जो आसा त्या खातीर कसो कितें रिस्पॉन्स मेळटा रिस्पॉन्स खूब बरो आशिल्लो सगळ्यांक आवडलें की ते कॉमेडी आशिल्ले प्लस रोमॅन्टिकूय आशिल्ले आनी लायक खूब हे आयले रिस्पॉन्सीस की आमकां तांकां तांची कॉलेज लायफाची याद आयली म्हणून वीच वॉज अ व्हेरी गुड थिंग बट आतां तुमच्या कॉलेजींनी पर्टिक्युलरली तुमच्या प्रत्येक रिस्पेक्टेड कॉलेजींनी वळखतात तुमकां बिकॉज ऑफ मालकिरात म्हाका तितलें वळखना कित्याक हांव मोस्ट ऑफ द टायम कॅमेरा दिसत ना आतां सुद्दां ऑडियन्साक कळपाना हांव कोण सांगचें पडटा न्ही सांगचें पडटा. ओके दॅट नायस बट एक्टर्स जे ऑन स्क्रीन आसा तांकां तरी म्हाका दिसता खूब रिस्पॉन्स बरो मेळटा आसतलो फॅमिली कडल्यान कसो मेळटा
म्हाका खूब कंप्लेन आसता कित्याक ती म्हणटा की तू काय आसा काय म्हणटा फक्त लास्टाक नांव दिसता म्हाजें तू एकदा तरी यो म्हणटा एक्सपेक्टेशन आसा की तू ऑन स्क्रीन आसपाक जाय सो डायरेक्टरान नोट करपाक जाय बारीकशी गोष्ट आसा ती बट बाकीच्यांक तुमकां जेन्ना फॅमिली कडल्यान कसो रिस्पॉन्स बिकॉज एक एकदां कशें आसता फॅमिलीक खूब प्रावड फील जाता जेन्ना अशें कितें गोश्टी करता तेन्ना तापोवणी पडटा तुमकां I did not have a family background of any theatre or anything, so it was my first thing. Like, म्हाका केन्नाच खबर नासलें that I'll end up in this. So like, ती rage असता न्ही when you are young to do something different apart from your college life. So I wanted to be a part of this. So हांवें हें केलें. Now I've told my parents. They've slowly started accepting it, and they like it also. Like, you know, because सगळ्यांक कडेन ही पावला only because it's like fun. It's real, very real. The content is very real. सगळ्यांक तेजी कॉलेज लायफ याद जाता, सगळ्यांक तेजे फ्रेंड्स याद जाता, कशें कितें काय. सो नायस इट्स नायस उज्ज्वलाचो कितें एक्सपिरियन्स आसा घरा कडेन ऑर ना तेका खबर ना उतू ते कशें आसता म्हणून बरें केलें म्हणून हेच सगळ्यात बरी गोष्ट ताजी फ्रँक आन्सर दिता तुका कशें खबर आसा सगळे कडेन आसता बट येस ह्यान फुडें सुद्दां म्हाका दिसता तुमचे कडल्यान बरे प्रॉडक्ट आमकां पळोवपाक मेळपाक जाय बट नेक्स्ट वॉट कितें आसा तुमकां आतां करंटली आमी सीझन 2 शूट करताय ऑलमोस्ट वी आर डन सो सीझन 2 एप्रिलान रिलीज जातलो एंड टोटल देल बी 4 seasons सो over this year and next year we'll be finishing with this series. आनी एक गोष्ट जी म्हाका विचारपाक जाय इज लोकेशन ऑफ दीस फर्स्ट सिरीज चडशे म्हाका दिसता JECन आसा JEC जो कॉम्प्लेक्स आसा थंयसर आसा आनी क्लासरूम आसा ते आमी फादर आग्नेल पिलार हायर सेकंडरी हय बट सेम लोकेशन घेवपाचें कारण आशिल्लें बिकॉज JEC अगेन फेमस एक कॅम्पस आसा आख्ख्या गोंयचे सो तेच लोकेशन घेवपाचें कारण कितें आशिल्लें मेनली म्हणटा ते हॉस्टेल्स आमकां आमचेच कॉलेजीचे न्ही सो इजिली अवेलेबल मेळटले फ्रेंडाचे आसता एक फोन मारल्यार ते रोखडे दिताले रूम मेळटा ओके ऑन कॅमेरा सांगता ती बरोबर आ गोश्ट आतां बरी पळया बट एनीवेज शूट जालो खूब कॉपरेटीव आसले आमचे कॉपरेटीव आशिल्ले बट शूट जालो सगळें ओके बरें आसा अँड येस नाव जेन्ना सगळें रिलीज जाल्लें आसा सगळ्यांक तुमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा सीझन 2 येवपा आसा केन्ना आसा प्लॅन एंड ऑफ एप्रील रिलीज जातलो एंड ऑफ एप्रील सो 2020 एंड ऑफ एप्रील सीझन 2 रेडी आसा ओके हांव स्टोरी विचारना बट पळयल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांनी बरें आनी यूट्यूब तुमच्या सगळ्यांच्या हातीन आसता पळोवपाक जाय तुमचो फर्स्ट हे सुरू केन्ना केल्लें तुवें 2017 स्क्रिप्ट सुरू केल्ली बरोवपाक ऑफ मालकिराज Yeah. ना मालकिराज 2018 सुरू केल्लें अँड शूट केन्ना कंप्लीट जाल्ली शूट एक्चुअली आमी जानेवारीन स्टार्ट केली मागीर एक व्हडलो गॅप घेतलो सगळे वेकेशनार मागीर परत एप्रील मेयान आमी मातशें शूट केलें मागीर परत व्हडलो गॅप ऑगस्टान मातशें लास्ट दवरिल्लें तें केलें रॅपअप केलें आनी देन ऑक्टोबरान रिलीज सो कंटिन्युटी कशी मॅनेज केली पूण येदे व्हडलो गॅप घेवन बारीक नोटीस केलें दी स्टार्टींग फर्स्ट सीन आसा पळय नॉन ताजे केस म्हाका व्हडले जेन्ना जेन्ना ह्या आसता म्हाका कितें तरी वेगळेंच कितें तरी आसा स्टोरी हेच्या फाटल्यान याद जाता बट कितें जालें कितें थोडे सीन्स लायक आमी पयलीं शूट केले हॉस्टेलाचे थोडे उरिल्ले तो बस स्टँडार रावता तो सो बस स्टँडार आसा ते आमी मागीर केल्या सो बारीक नोटीस केलें ताजे केस डिफरंट आसा ते कळटा इवन इज बियर्ड बट इतले नोटीस ना ओके इतले नोटीस तुमी करूं नाका yeah, over the course of the entire season 1, my hair is going on changing from curly to straight, from straight to colored. सो इतले हांवें नोट करूंक ना पण नोट करचो पडला आतां बट होप की सीझन 2 अशें काय ना सीझन 2 वांगडाच सोंपयला आसता हय अँड फर्स्ट एपिसोड 20th ऑफ ऑक्टोबर रिलीज जालो एनी स्पेशल कारण आशिल्लें ताजें दिवाळी दिवाळे खातीर ओ वाव आनी दिवाळेक त्या दिसा स्पेशल घरा आसता आनी एक ट्रीट कशी वाव वाव सो आनी हे फावटी केन्ना रिलीज जाता डेट आसा कितें ना डेट फायनलायज काय ना सरप्राईज सरप्राईज सरप्रायझीस खूब आसा सीझन 2 सरप्राईज डेट अँड एक नवीन कंटेंट घेवन आमच्या मुखार आयिल्ली ही टीम आनी सगळ्यान एक गोश्ट जी म्हाका खरेंच तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स करपाक सोदता बिकॉज ऑफ अर्ली एजीर जेन्ना तांचो टॅलंट भायर काडटात किंवा बऱ्या तरेन मॅनेज करून फुडें हाडटा म्हाका दिसता तांकां आनी खूब प्लॅटफॉर्म खूब फुडें वचपाची एक संद मेळटा आमच्या गोंयान एक चित्रपट सृश्टीचो एक जो टॅलंट आसा कारण गोंयान अशे जायते कलाकार जावन गेले जायते अशे विचारवंत जावन गेले जायते अशे गोश्टी टॅक्निकलान जे आमी फिल्मान पळयतात अशे खुबशे आमचे एंटनी गॉन्साल्वीस म्हणा
किंवा क्रिस पेरी आसा किंवा लॉर्ना बाय आसा, दत्ताराम वाडकर आसा किंवा आनी बाकीच्यो खुबश्यो अश्यो कलाकार आसा जे आमकां खरेंच आमच्या गोंयचे लेवल एका वेगळ्या पावड्याचेर व्हरता. आनी आय होप सो आमच्या मदीं जे 4 भुरगे बशिल्ले आसा आनी तांच्या वांगडा आशिल्ली टीम सुद्दां आमकां तितलेच प्रावड करतली एक दीस, आनी अशा तरेचे कंटेंट आमकां पळोवपाक गावतले. 5 सीझन तांणी प्रॉमीस केल्ले आसा, ऑलमोस्ट 4 सीझन प्रॉमीस केल्ले आसा. म्हाजे कडल्यान आनी एक वाडयल्लो आसा, सो 5 सीझन जातले ते नॉर्मली. अँड थँक्यू व्हेरी मच. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. अँड म्हाका दिसता तुमची मालकिऱ्यात पार्ट 2 सीझन 2 रोखडोच येतलो आमच्या मदीं, आमकां पळोवपाक मेळटलो. आनी तेच्या व्यतिरिक्त आनीक जायते अशे तुमचे कडल्यान प्रोजेक्ट्स प्रॉडक्ट्स आमकां पळोवपाक मेळपाक जाय. अँड थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं परत एक फावट तुमकां सगळें. थँक्यू.